हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी आसात एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा थर्सडे आणि सकाळची न्ही जस्ट 11:15 सुमार जाल्या. आणि एज युजल म्हणात किंवा माझा नॉर्मल टायम म्हणात ह्याच टायमार मोस्टली व्हिडिओ जसा पर्यंत स्टार्ट करप जाता. आणि आयजय सेम तशेंच जालें. आयज ह्याच टायमार व्हिडिओ जसा पर्यंत हांवें स्टार्ट केला. आनीक एक्चुली आयज व्हिडिओ जसा पर्यंत स्टार्ट करपाक म्हाजी खूब गडबड जाली. गडबड हेकाच लागून की सकाळी न्ही हेचो प्लॅन आशिल्लो लेट असो वचपाचो, मागीर 10 बी वचपाचो असो प्लॅन आशिल्लो. अकस्मात ऑन द स्पॉट हेका कॉल आयलो, हेका बेगीन वचपाक पडलें. हो गेलो बेगीन आपल्या कामाक, काणकोण गेला. आणि बाकीचे जे कितें सगळे रुटीन जसो पळय तो म्हाजो हाल्लो. गडबड जाली सकाळी फुडें बेगीन झाडूच मारलेलो हांवें. सो तितल्या हांव सान मारता मारता हेका कॉल येयलो. सो बेगीन सान मारून घेतली, ब्रेकफास्ट रेडी करून दिलो हेका झटपट असो, इजी जाता तसो. आनी मागीर हो न्हांवन गेलो. आनी आयज देवाची पुजा बी जी आसा पळय न्हू ती म्हाका पडली, मागीर हांवें केली. ही पळय फाटल्यान तुमकां दिसता आसतलें. अशें कशें आसता नॉर्मली केन्नाय जर खंय वचपाचें आसा जावं कितें, हांव तेज्यावन बेगीन न्हालें बसून न्ही जाल्यार फक्त हांव देवाक वात लावन फुलां घालून तशें दवरतालें. पुजा जी आसा पळय न्हू ती करनाशिल्ली, तोच करतालो. बट आयज गेलो ऑप्शन ना न्ही, सो म्हटलें करया अशें म्हणून. मोस्टली होच करता देवाची पुजा, तर आयज हांवें केली. सो तेका लागून मी म्हाजी मागीर गडबड अशी जाली. तर डेली रुटिनाचें जें कितें काम बीम आसा तें सगळें कंप्लीट केल्लें आसा. आनी थोडेफार जेवणाचें काम जें आसा पळय न्हू लंच प्रिपरेशनाचें तें बी जाल्लें. म्हटल्यार आयज कशें तुमकां खबर आसा न्ही थर्सडे म्हटल्यारूच हेजो नॉन वेज आनी म्हाजो वेज. हेका नॉन वेज हुमण आसा, बांगड्याचें हुमण केल्लें काल तें आसा. काल बुधवार न्ही, काल बांगड्या हुमण केल्लें आमगे, सो तें आसा. आनी म्हाका हांवें दाळीचो कुकर लायला. तर अर्दें अशें काम जालें. आतां फक्त न्ही शीत करपाचें आनी दाळ जी आसा पळय न्हू तेका फोडणी घालपाची. अशें चिंत्तालें हांव आयज की कांदो बीन जो आसा पळय तो तळसून जी दाळ करता पळय तशी दाळ करया अशें म्हणून. पयलीं अशें चिंतलेलें की सोय वांटून दाळ करया अशें म्हणून. मागीर अशें आतां अशें चिंतपाक येलें मायंडान की नाका सोय वांटून नाका, फोडणी घालून कांदो तळसून जी दाळ करता पळय ती करया अशें म्हणून. कुकर लायला. सो दाळ करतलें हांव आतां, शीत करतलें आनी एक कसली भाजी बी कितें करतलें, मागीर काम जालें. आनी तुमकां खरें सांगता अजून म्हाजे कडेन थोडीशी घोटां जी आसा पळय न्हू फ्रिजान आसात. सो तेचें कितें सांसव बी करपाक जाय. आयज करूं फाल्यां करूं करून तें तशेंच आसा. पळोवया, मनाक येयलें जाल्यार आयजूच करतलें अशें म्हणून. आनी चडूय सगळीं एक्स्ट्राची कामां बी घेवन बसपाक बेजार येता, कित्याक की आयज म्हाका थोडेफार दिवाळे रिलेटेड काम जें आसा पळय न्हू क्लिनिंगाचें तें करपाचें आसा. आनी म्हाका एक कोणें कमेंट केल्लो की पोरू तुवें पणट्यो बी ज्यो आसा पळय न्हू त्यो पेंटींग केल्ल्यो आमकां दाखयल्ल्यो, अंदू तुवें कांय करूना आमकां दाखयना का म्हणून. तर सांगपाची गोश्ट म्हळ्यार पोरू न्ही हांवें पणट्यो बी ज्यो आसा पळय ते पेंटींग केल्ल्यो दाखयल्ल्यो तुमकां की कश्यो पेंटींग केल्या कितें केलें तें. अंदू न्हू हांवें अजून खरें सांगता पेंटिंगाचें काम बी जें आसा पळय तें स्टार्ट केलेंच ना. करतलें तेका चड टायम लागना न्हू. एक जर अर्द वर सुमार घेवन बसलें न्हू, 2 डझन पणट्यो आसा म्हाजे कडेन मातयेच्यो, त्यो जावन वता काम. सो तें मागीर आनी थोड्या दिसान करतलें. पयलीं क्लिनिंगा रिलेटेड जें कितें काम आसा पळय न्हू तें करपाचें अशें चिंतलां. सो आयज दाळीक कुकर लायला, हेजें हुमणाचें टेंशन ना. शीत करतलें, भाजी करतलें, दाळीक फोडणी घालता. आनी टायम मेळ्ळो जाल्यार सांसव करून काडटलें, ना जाल्यार मागीर सॅटर्डे बी पळयता. हो बी वेज न्ही त्या दिसा, सो त्या दिसा करतलें ना जाल्यार. आनी आयज मातशें थोडेशें किचनाचें क्लिनींग आसा. क्लिनींग म्हणल्यार अशें व्हडलें कांय ना, मातशें थोडेशे कंटेनर बी जे खाली जाल्ले आसा ते हांवें रिस्टॉक करुना परत. ते म्हणल्यार रिस्टॉक करपाक जाय, धुवन पुसून बीन तें करपाचें आसा. आनीक वयल्या वयर जी आरमार बी आसा पळय ती क्लीन करून काडटा. थोडेशे कंटेनर जितून थोडेशें सामान आसा पळय न्हू तें खाली करून धुवन सुकून सांजचे मागीर तें परत रिफील करून दवरतलें. सो तें सगळें काम जें आसा वयली वयर काम जें आसा तें करतलें, कित्याक की न्हांवून न्ही बाकीचें अशें क्लिनींग डस्टींग बी मेजर अशें जायना न्ही तेका लागून. सो तें सगळें करतलें. पळोवया कशें कितें कामां जाता तें. आनी तेच्या भायर सांजचें आयज म्हाका गोवा बागायतारान वचपाक जाय, ग्रॉसरी शॉपिंग आयज घेवन येतलें हांव वचून. सो तुमकां दाखयताच मागीर वयता तेन्ना. सद्याक किचनाक वता, जें कितें काम आसा तें करून घेता, रांदपाचें काम आसा तें करता आनी थोडेफार आनी मेळटा. सो चलात तर मेळटा थोड्या वेळान हो येतगीर. मागीर आमगेली मॅडम आयल्या. डेली येता हे एक्चुली आयल्या म्हटल्यार, बट तुमकां दाखोवप जायना. कितली भुरगीं जाली गो तुका? खंय दवरल्या गो? डिमांड तुगे भुरग्यांक खबर आसा मुगो? आं ते आपल्या टायमार डेली येवन बसता. आयज दीसभर हांगाच आसता. सकाळीं हांव जेन्ना 7 उठलेलें पळय तेन्ना आशिल्लें हें येवन भायर बसलेलें गॅलरींक. आतां खंय भुरग्यां दवरून येयला कितें खबर ना, बट दीसभर जाल्यार आतां हांगाच आसता, वचूच ना अजून.
हांगा बसून पिरपिरत आसा पी पी करून पळयात न्ही गो कितें आ सो हांव एकलें आसा न्ही आयज म्हळ्यार एक्चुली एकलें आसता न्ही ताका लागून येता तें आनी जालें म्हजें काम जें कितें काम आशिल्लें पळय न्ही करपाचें एक्स्ट्राचें काम तें जालें सगळें रांदपाक बीन दवरलां शिताक आदन दवरलां दाळ जाली फोण्णी बी सगळी घालून रेडी करून काडून दवरल्या आनी हें जें तुमकां हांगासर दिसता पळय न्ही सासवांक तोरां काडल्या फ्रिजान दवरलेलीं न्ही स्टोर करून ती काडल्या तोरां आनी सांसव करता एक्चुली अशें चिंतलेलें नॉर्मल जें आमी सोय बी वांटून करता पळय तशें सांसव करया अशें म्हणून बट आतां नाका अशें दिसता म्हाका बेश्टे खुटे सांसव जे आमी करता पळय न्हू सोय नासतना तें तुमकां खूब जाणांक खबर आसतलें खूब जाणांक खबर आसचेना कशें करता तें सो रेसिपी शेअर करूं टायम खूब जालो 12:30 जावपा येयली आनी म्हाका रांदपाचें आसा सो चला इन शॉर्ट तुमकां दाखयता हांव की कशें करतात ते खुटे सांसव कांयच ना जस्ट ही पळय ही तोरां न्ही काडून दवरले आनी न्ही म्हाका कमेंट केल्लो म्हटल्यार लास्ट टायम जेन्ना हांवें सांगलें पळय न्ही की हांवें सांसव केला स्टोर करून दवरले तोरांचे म्हणून तेन्ना म्हाका कमेंट केल्लो की कशी यूज करतात ती स्टोर करून दवरलेली तोरां ती दाखय आपूण बीन नेक्स्ट टायम आतां सिजन येतलो न्ही तोरांचो तेन्ना आपूण बी दवरिता अशें म्हणून तर दाखयता तुमकां कशी स्टोर करून दवरलेली तें बी सांगता आनी कशी यूज करता तें बीन दाखयता पळय सगळ्यात पयलीं ही जी तोरां स्टोर करून दवरलेली पळय न्हू ती तुमी न्ही ही अशी करून तोरां जी आसता पळय न्ही घोटां आंबे दवरप ना घोटां जी आसता पळय न्हू ती सोलप आनी एका कसले कंटेनरान प्लास्टीक जावं कसले कंटेनरान न्ही घालून डीप फ्रिजान दवरप एकदां दवरली की ना तांकां परत परत हात लावप ना तुमकां जर एक 2-4 फावटी करपाचें आसा न्ही जाल्यार 4 पार्ट करून न्ही सेपरेट स्टोर करून दवरप अशा रितीन तर ही हांवें एक पार्ट म्हटल्यार लास्ट हो पार्ट म्हाजो उरलेलो तो काडला आतां आनी ही हांवें काडून अशीच दवरल्या उदकान धुवप बिवप कांयच ना अशेंच दवरप सो हेंकां न्ही हांव आतां मीठ आनी गोड जें आसा पळय न्हू तें लावन घेता जशें आमी नॉर्मली फ्रेश घोटां कशी वापरतात तशेंच करप सगळी रेसिपी बी सगळी सेम जस्ट न्ही हें काडून मातशें एक थोडो टायम दवरुपाक जाय आनी ही न्ही आतां अशें करून घट आसा सुटनात एक अशें करून टायम जालो की ना सुट्टा बट सगळी तशें करून सुटना सो सुटना म्हणून तुमी ती धुवून जावं अशें करून मुद्दाम सेपरेट करपाची गरज ना ती आयदनाक घातली की ना गॅसार दवरितकीर ऑटोमॅटीक सगळी सुट्टा सो हेंकां न्ही आतां मीठ आनी गोड लावन घेता तर हितून न्ही हांव हे 1 चमचे भर सुमार मीठ घालून घेता आनी त्याच्याच वांगडा न्ही गोड हो म्हाजो गोडाचो पावडर सो तुमकां तर खबरच आसा हांव गोड डायरेक्टली अशें हाडना गोडाचो पावडरच हाडटा सो हो बारीक चमचो जो आसा पळय न्हू हो 4 चमचे हांव गोडाचो पावडर हितून घालून घेता आनी आतां ती तोरां जी आसा पळय ती सुटली न्ही जॉयंट आसा ती जाल्यार ओके बट आतां ही सुटूना न्ही सो ताका लागून हांव हें अशेंच दवरून घेता एक 10 मिनटां सुमार मातशें हातीन स्प्रेड करता मीठ आनी हें आनी अशें दवरून घेता सो हेंकां हें मातशें अशें करून बरें लावन घेता आनी ही न्ही एक अशी 10-15 मिनटां दवरून घेता आनी मागीर आमी फोडणी जी आसा पळय न्हू ती घालून घेवया मीठ आनी गोड लावन तोरांक न्ही म्हजी 10-15 मिनटां सुमार जाल्ली आसा आतां न्ही हांगासर हांवें लोखणें जें आसा पळय तें गरम करपाक दवरलां आयदन गरम जालें की ना हितून आमी थोडेंशें तेल घालून घेवया 1 चमचो भर सुमार हें तेल हांगासर हांवें घेतलां तेल गरम जालें की ना ही हांगासर चिमटी भर उड्डाची दाळ आनी मेथी दोनी एकूच चिमटी तेच्याच वांगडा थोडीशी सांसवां सांसवां बरी तडतडली की ना हांव आतां हितून हिंग घालता आनी हो कढीपत्ता फोडणी न्ही बरी मिक्स करून घेवया आनी हांव न्ही आतां हितून मीठ आनी गोड लावन दवरलेली तोरां जी आसा पळय ती घालता सो हितून न्ही आतां हे जे आयदनाक गोड उरला पळय न्हू तितून हांव थोडेशें उदक घालून घेता हे पळयात हांगासर चड न्ही 1-2 चमचे सुमार हांवें उदक घालून घेतलां तें उदक न्ही आतां हितून घालता आनी हें न्ही अशेंच आतां हांव धांपून दवरिता
सो तोरां जी आसा पळय ती सुट्टली बीन आनी बरी शिजोवन बी येतली. आणि मदीं मदीं न्हू हें आमकां चाळून घेवपाक जाय. फर्स्ट न्ही हांव एक 5 मिनटां खातीर हें मातशें शिजोवन घेता. सो 5 मिनटां जाल्लीं आसा आनी हे पळयात हांगासर तोरां जी आसा पळय ती सुटल्या, जॉयंट आशिल्ली न्ही, सो ती आतां उबेर न्ही सगळी सुटल्या. मातशें टर्न करता आनी जेन्ना आमी फोडणी घालता पळय हेका तेन्ना न्ही तुमी जाय जाल्यार ग्रीन चिली बी घातल्यार जाता. हांव न्ही घालना ग्रीन चिली, म्हाका आवडना. सो आतां न्ही हितून हांव 1/4 स्पून इतलो हळदीचो पावडर घालून घेता आनी हांगासर हो बारीक चमचो जो आसा पळय न्हू तो 1 चमचो रेड चिली पावडर. तुम्ही जर ग्रीन चिली घातल्या न्ही जाल्यार रेड चिली पावडर घालता आसतना मातशें कमी घालात. घालूना जाल्यार हो एक बारीक 1 चमचो ओके आसा. आनी हे न्ही आमकां आतां धापून शिजोवपाक जाय एक 10 मिनटां खातीर. तोरां जी आसा पळय ती बरी शिजपाक जाय, सो ताका लागून ही न्ही धापून हांव शिजोवन घेता. एक 10 मिनटां, चड न्ही, एक 10 मिनटां भितर तोरां जी आसा पळय ती शिजोवन रेडी जाता आमची. गॅसाची फ्लेम मिडियमाचेर दवरून हें शिजोवपाचें. 10 मिनटां जाल्लीं आसा म्हाजी. गॅसाची फ्लेम बारीक करता आनी आयदन जें आसा पळय न्हू तें ओपन करून पळोवया आमी. तर हे पळयात हांगासर मस्त अशें तोरां जी आसा पळय न्हू घोटां आमची शिजली. आनी खुटे सांसव, आमी हेका खुटे सांसव म्हणटा. तर खुटे सांसव जे आसा पळय न्हू ते हांगासर रेडी जाल्ले आसा. जर तर तुमकां सय वांटपाचो टायम ना जावं एक एकदां आळस येता न्ही कितें करपाक, बेजार येता, बट खावपाचें आसता आमकां ना जाल्यार घरांतल्यान तरी कितें तरी खावपाचें आसताच न्ही. सो तेन्ना न्ही तुमी अशें करपाक शकता. इफ सपोज जर तुमी तोरां बी दवरलेली आसा न्ही जाल्यार एकदां ट्राय करात. नाजाल्यार आतां आंब्याचो सिजन येतलोच न्ही तेन्ना ट्राय करून पळोवपाक शकता. तर ह्या स्टेजीचेर न्ही तुमी आतां टेस्ट करात. मातशें मीठ जर जाय अशें दिसता जाल्यार मातशें वयल्यान मीठ थोडेंशें घालात. म्हाजें मीठ जें आसा पळय तें ओके आसा. सो गॅसाची फ्लेम हांव बंद करता आनी हें न्ही धापून आतां अशेंच दवरिता. आनी एक गोश्ट सांगपाची म्हटल्यार हे जे सांसव आसा पळय न्हू ते तुमी एट अ टायम सुद्दां केली न्हू, आतां ही इतली क्वॉन्टिटी हांव एकलें काय एट अ टायम हें खावचें ना, आयच्या दिसान सोंपोवपा ना, हेका तर आवडना सांसव बीन. सो हांव कितें करता, ही जें आसा पळय न्हू तें एका डब्यान काडटलें आतां आनी दवरतलें. आनी जेन्ना पळय खावपाचें अशें दिसता पळय न्हू तेन्ना 1-2 तोरां काडटलें, गरम करतलें आनी खातलें. हें न्हू अशें करून तुमी शिजोवन एकदां जर आयदनान भरून दवरलें न्ही फ्रिजान कांयच जायना. म्हयनोभर न्ही हें कांयच जावचें ना. तुमकां जेन्ना मन येता खावपाचें तेन्ना हें तुमी काडून खावपाचें. सो तुमी ही न्हू अशें म्हयनोभर हें स्टोर करून दवरपाक शकता. जर तर तुमी खंय लॉंग ट्रॅवलिंगाक वता, खंय आतां आमी टुराक हांगा थंगा वता न्ही, सो तेन्ना तुमी अशें करून हें कॅरी बी करपाक शकता. कांय जायना, हें पिड्यार जायना. सो हें जर तुमी अशें करून कॅरी केलें न्ही जाल्यार एक 4-5 दीस उरपाक शकता. फ्रिजान दवरिनासतना, फ्रिजान दवरल्यार तर म्हयनोभर उरतलें. सो हें सद्याक आतां हांव अशें धापून दवरिता आनी मागीर जेवतना घेवन खावया. हॅलो हॅलो कमेंट्री दितालो रे तूं आतां. हांवें मोबायल काडलो आनीक म्हळ्यार आतां व्हिडिओ जो आसा पळय तो कंटिन्यू करपाक. हांवें आतां व्हिडिओ करता का खंय हांव उगी रावलें आनी आपूण कितें कितें बडबडटा. हाय हॅलो आयज आसा आनी कितें कशी आसा सगळें आपूण हें करून कितें रिहर्सल केल्ल्या भशेन. आनी कॅमेरा ऑन करतकीर उगी पडला मागीर. कॅमेरा मुखार उलय म्हणल्यार उलयना कसोच. हॅलो कशी आसा सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. कित तरी आपली नवी घेवन यो रे. कॉफी कित्याक करता? मनशान आपल्याला कितरी नवे ट्राय करू जाय. सो आता न्ही 4:30 सुमार जाल्या आनी जशें की तुमकां सकाळी सांगले पयलीं हांगा वता गोवा बागायतल्यान ग्रॉसरी शॉपिंग म्हणा, दिवाळी शॉपिंग म्हणा. दिवाळी शॉपिंग स्टार्ट बी जाल्या आमची. सो आतां भायर सरल्या वचपाक थोडेशें सामान आनी कितें दिवाळे रिलेटेड थोडेशें कितें घेवन येवपाक जाय. आनी बाकीचे जे दिवाळेचे एक्च्युअल शॉपिंग जी आसा पळय न्हू लक्ष्मी पुजनाची दिवाळेची, सो ती मागीर 1-2 दीस पयलीं. दिवाळी 1-2 दीस आसा म्हणटा. सद्याक आतां हांगा गोवा बागायतर वचून जें कितें जाय तें घेवन येता आनी समटायम्स नेक्स्ट मंथाची ग्रॉसरी शॉपिंग बी करता. मागीर परत आनी येवपा नाका न्ही अशें म्हणून. सो भायर सरल्या वचपाक आनी जशें की तुमकां खबरूच आसा एज युजल म्हणटा त्या भशेन लेट जालो. लेट जावप बी म्हण
वॅलिड रिझन असा. आयज तुमच्या खातीर एक स्पेशल व्हिडिओ, तुमचा मोस्ट रिक्वेस्टेड मोस्ट अवेटेड व्हिडिओ म्हणटा तसो दिला, तसं पळय सारखं. सो म्हटल्यारच तुम्ही पळयला आसतलो 2-3 दीस पयलीं व्हिडिओ, लव स्टोरी व्हिडिओ जो आसा पळय तो दिला. सो तो एडिटींग करपा बी खूब टायम लागले आणि गडबडीन म्हणटा एडिटींग केलं, अपलोड सगळें करता म्हणल्यार म्हाका घरा कडेन 3:45 सुमार जाली. अपलोडा बी लायलो आनी हेजे कडेन दिलो मातसो मोबायल घ्या आनी बस म्हणून भायर, आनी रेडी जालें बेगीन भायर सरली. आतां फायनली 4:30 जाल्या. पयल्या गोवा बागेदारीन कशें कितें मेळटा तें थोडीशी शॉपिंग करता बिरता आनी येता. चड अशें कांय शूट करपा ना, कित्याक की ऑलरेडी टायम जाल्लो आसता, गडबड आनी ह्या टायमार न्ही रश आसता. बेगीन जर गेले न्ही 3:30 अशें थंय पावले, ओपन जाता तेन्ना 3:30 4:15 बी, जाल्यार व्हडलो असो रश मेळना आनी गडबड आसता. आनी आतां रश आनी गडबड बी आसता आनी आतां न्ही सॉंग्स बी मोठ्यान लायिल्ले आसतले. चड लोक जितलो जाता पळय न्हू तितलो मोठ्यान मागीर सॉंग्स लायता, नाजाल्यार मातशे स्लो लायिल्ले आसता, तेंचो वॉल्यूम कमी आसता, तर खूब मोठो वॉल्यूम करून लायता ते सॉंग्स. सो कशें कितें जाता पळय न्हू तशें शूट करता आनी दाखयता तुमकां थोडेफार. सो चलात मेळ्या बागायदारान पावतकीर. पावपा येयले एक 10 मिनटान पावतले. भाऊ आयज सा एक्सायटेड आसता आनी आतां एक केन्ना घरा कडेन वचून व्हिडिओ पळयल्यार पुरो जातलो. एक्चुली शूट आमी दोगांयनी केला, बट पळयल्यार तेका सामकां वचून पळोवपाक जाय व्हिडिओ जाय आसा तो. सो चलात मेळटा. बाय बाय. साखर नाका, साखर खूबच आसता. कंटेनची व्हरायटीज तांकां ती मोती बी लायली ती तेल घालतली उरतली. ते पळयता पळय पिंक कलर आसता, ऑरेंज टायप. वयता तो न्ही हो कलर. अशें आमी घरा कडेन डेकोरेट करपाक शकता न्ही. 70 रुपीजांक सो. आनी हो बी बरो दिसता. कलर्स वयतली त्यो पळय कशे ते सिंगल पीस. तितू भितर नारेट पॅटर्न वेगवेगळे आहा न्ही. ह्यो एक्चुली धुवपा बरी येता तांकां. वास उरना हांकां खबर आसा. मातयेक वास उरता पळय तसो वास उरना. हे बी बरें दिसता न्ही. बट पडला काय कंटेनर पण बरें दिसता. 130 रुपीचा बरें आसा क्वॉलिटी. कितें ग्लासाचो? ना प्लास्टीक एअर टायट कंटेनर. आनी हो कितें घालपाक मेळटा पता नाही. आनी कितें इतलेंच? हय तो आनी कितें करतले. बागायदारांतल्यान आयली आमी शॉपिंग करून आनी आयज जायत आसलेले सगळें सामान मेळ्ळें. नाल्यार मोस्टली
कितें जाता एक एकदां थोडे सामान जे आसा पळय ते मेळना बट आयज मेळ्ळें फ्रुट्स भाजी बिजी आहेत भरपूर आशिल्ली बट हांवें कांय हाडूना ते सगळें सो जे कितें फ्रुट्स सीताफळच हाडला आनी एप्पल हाडला आणि भाजी बी आशिल्ली भेंडे वालपापडी चिटकी मिटकी गाजर टमाट बटाट सगळे ऑप्शन्स आशिल्ले मोठी वांगी बारीक वांगी सगळे ड्रॅगन फ्रूट बीन आशिल्ले आणि आता झाले शॉपिंग घेतले आणि दिवाळेक आता सारखे आता 31 तारखेक 31 दिवाळी न्ही कोण म्हणटा फर्स्टार कोण म्हणटा 31 पळय ती कोण म्हणटा फर्स्टार कोण म्हणटा 31 पळोवया केन्ना ती एक दीस पयलीं वचून मागीर ती रोजां हे ते सगळें हाडपा जाय न्ही ते तेन्ना करतलें जें कितें आसा तें आनी पणट्यो तुमकां सांगता इतल्यो मस्त मस्त येयल्या जाणां म्हाजे कडेन ऑलरेडी 2 डझन पणटे आसा ताका लागून हांवें आनी कांय केलें ना तरी हाणें 6 पणटे हाडला एक सेट 6 पणट्याचो बारीक पणट्यो बारीक नाशिल्ल्यो म्हाजे कडेन अश्यो बारीकश्यो बऱ्यो जाता न्ही मोठ्यो पणटे अश्यो तुमी पळयलें न्हू तेल बी भरपूर वयतालें तितून सो ताका लागून हेणें त्यो बारकेल्यो घेतल्या आनी आवडल्यो बी म्हणा आपणाक आता त्यो पणटे पुरो आनी कांय ना आनी त्यो आसा आनी कितें म्हणटा जाणा म्हाका हो कितें म्हणटा जाणा हो हांवें कितें म्हणलें नाका पणटे आमचे कडेन खूब आसा म्हणून सांगलें सांबाळून कित्याक दवरता गा हांवें सांबाळून दवरता की घेवपा मेळना खंय आनी पणट्यो म्हणल्यार कितें आतां यूज करपाच्यो आनी उडोवपाच्यो भायर हा तुमी सांगा पळोवया एक्चुअली सारकें सगळें सांबाळून दवरलें की खूब तेंप चलता खूब टायम चलता सो मागीर कितें आतां नवें कितें घेवपाक मेळना आसा न्ही अशें दिसता बट कितें अशें कितें हाडलें की ना आतां पणट्यो पोरू घेतलेल्यो पयलीं वर्सा घेतलेल्यो पणट्यो आसात त्यो कितें अश्योच ओडून दिवपाक शकना न्ही दिवाळी जाली म्हणटा ते दवरता सांबाळून सो रिपेंट करता हें करता तें करता अशें करून तरी हाडल्या पणट्यो स पळोवया आनी मोदी मागीर आनी खंय बारीक मेळ्ळे जाल्यार घेवपाच्यो अश्यो आनी चलात तर वता आतां घरा कडेन आनी सामान हाडलां पळय जे कितें रेगुलर सामान आसता जशें तशें सगळें सामान हाडलां सो आनी कांय हें करना आनी व्हिडियोय बी हांगा सेंड करता आतां घरा कडेन वचून सामान काड जेवणाची तरी तेच सगळे गडबड आसतली सो ताकाच लागून सुसेगाद हांगासरच व्हिडिओ जो आसा पळय तो एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजे 6 वरांचेर तुमी म्हाजे व्हिडिओज अशेच पळयत रावात व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका चॅनलाचेर जर तुमी कोणी नवे आसा किंवा चॅनल जर म्हजो अजून सबस्क्रायब करून आनी जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करपाक विसरनाका चलत मेळया फाल्यां तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय 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 म्हण रे बाय बाय सो बाय